प्रितीच्या भावान भयणो, ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार जेजू आमकां आपले पाटलावदार जावंक जाय त्यो आमकां तो तयार करता, आपल्या शिसांक तो तयार करता. गेल्ल्या समाना आमी वाचपाक पळयत जाल्यार मातयेच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतात जेजू 12 शिसांक वेंचून काडटा आनी तांकां मिसांक तयार करता, मिसांक धाडूंक. आनी आयज आमी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतले हेंच वाचप आयकलां. आनी ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी 2 भाशेन नियाळ करूंक जाता. पयलें म्हणल्यार जेजू 12 जाणांक शिकवण दिवन फाटयता. पयलें म्हणल्यार जेजू 12 जाणांक शिकवण दिवन फाटयता. आनी जेजूची शिकवण म्हणजे सोंपी आनी तो आमकांय ती आमच्या जिविताक लागूंक येता. पयलें म्हणल्यार तो तांकां दोगांक धाडटा. हाचो हेतू कितें? जेन्ना आमी बाराबर आसतात तेन्ना आमी एकसुरीन जावच्याक आमी सौभाग्यलीपणान हें देवान दिल्लें आमकां कार्य मुखार व्हरूंक आमकां तो दोगांक धाडटा. एके भाशेन जेजू आमी ह्या वर्साक परिशोदीक यात्रेंत आसात. पाप साहेबान ती परिशोदीक वरोस सुरू केल्लें तेतूंत यात्रेंत आसात. ताचोच आमकां उगडास आमी धरूंक जाय. आमी एकामेका लागीं हें देवान आमकां दिल्लें कार्य बाराबर मुखार व्हरूंक आमकां जेजू शिकयता. दुसरें म्हणल्यार जेजू तांकां आपल्या शिसांक मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिवन धाडटा. देंवचारा आड देंवचाराचें राज मोडून उडोवंक तो तांकां पदवी दिता आनी हेंच ताचे शिश्य करतात. तिसरें म्हणल्यार तो तांकां देवाचेर पातयेवंक. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलां दांड्या आनी वाड्या भायर तो तांकां आनी कांयच व्हरूंक दिना. दुडू नेसोण आनी कांयच न्हय, पूण देवाचेर पातयेवन रावूंक हेंच तो तांकां सांगता. आनी दुसरो भाग आमी नियाळीत जाल्यार न्हू मोगाच्या भावा भयणो, आमी पळयता ह्या शिसांचो शीस गेले आनी ताणें जेजून सांगलेलें तें केलें. ओके, ते अब्राहमाक धाडलेलो ते भाशेन अब्राहमाक वच म्हूण सांगलें आनी अब्राहमान आपलो गांव बी सगळें सोडून तो देवान थारायलेल्या देशांत गेलो आनी ताणें केलें. तेच भाशेन हे शिसूय बी जेजूची आज्ञा पाळटात आनी ते मुखार वेतात आनी ते ताच्या जेजूच्या मिसावांत फळावून जातात. मोगाच्या भावान भयणो, आमकांय आमच्या जिवितांत आमकां जेजून हें कार्य दिल्लें आसा. आमच्या करण्या वरवीं आमच्या उतरांनी आनी आमच्या जिवितां वरवीं आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक देवाची बरी कवार परगटूंक आमकां हें कार्य दिल्लें आसा. आनी आयज ह्या वाचपांत आपल्या शिसांक सांगता आसतना आमकांय तो हेंच आपोवणें दिता. आनी ह्या आपोवण्याचो आमचो जबाब कितें काय, आमी ह्या उतराचेर आमी कितें करूं येता काय. पयले सुवातेर आमकां दिल्लें हें कार्य आमी विश्वासीपणान करूंक गरजेचें. क्रिस्तान संवसार रचचे आदीं आमकां वेंचून काडल्यात. आमकां आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां वेंचून काडलेलीं आसात आनी हें आमकां एक व्हड धेणें. ताणें जेजून आमकां जोडून घेतलां. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं ताणें आमकां जोडून घेतलां आनी हेंच देणें हें सर्गीचें राज भुरगेचें देणें आमी विश्वासीपणान करूंक आमी आमचो हेच भाशेन आमी आमचो जबाब दिवंक येता. दुसरें म्हणल्यार देवाचेरूच पातयेवन आमी आमचें हें कार्य दिलां तें मुखार वचूंक येता. जिविताच्या घडणुकांनी जावं ती आमच्या कुटुंबांत, आमच्या दिसपट्टेच्या वावरांत वा पवित्र सोबेंत जेन्ना आमी देवाचेरूच पातयेवन आमी सगळें काम करूंक गरजेचें आनी देवाचेच जेजूचेच बोळ घेवन आमी मुखार वचूंक गरजेचें. तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, काळजीदार परगटणार जावंक आयज आमकां आयचो शुभ वर्तमान आपयता आनी आमची दुसरीं वचपांय बी आमकां आपयतात. आमी पयले वचपान देखून पळयत जाल्यार आमोस प्रवाद्याचें आमी वाचप आयकलां. बेतेलाचो आमाजिया धर्मगुरू आसलो तो राजाचेच आदारान आमोसाक बेतेलांतलो भायर काडूंक सोदता.
पूण आमोस जो एक प्रवाद्याच्या कुळांतलो न्हय पूण एक मेंढरो राखणो देवान दिल्लें कार्य तो मुखार वता. काळजीदारपणान तो मुखार येता. मनशाक भियेनासतना तो मुखार वता आनी देवान दिल्लें हें कार्य दुसऱ्यांक इस्रायलाचे पोरचेक ताणें देवाचो संदेश परगटूंक तो मुखार फुडें सरता. बोडान तो मुखार वता. हेंच आमी आमच्या जिवितांत काळजीदारपणान देवाची आज्ञा पाळूंक देवाचेंच सर्गीचें राज मुखार व्हरूंक आमी वावरूंक गरजेचीं. जेजून आमकां आपल्या आयच्या वाचपांत आमी पळयना जेजून दोगा जाणांक करून पाठयले. हाचो उगडास करता आसतना परिशदेक वरोस आमी आमच्या मदीन धरुया आनी एकामेकाक सांगाता. आमी सगळीं भाव भयणी एकामेकाक सांगाता जेजूचेंच हें कार्य मुखार व्हरूंक सांगातान वचूंक आमी चलुया. तर मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या ह्या वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमची मागणें हेंच जावन दी की देव आमचो खरें बळ आनी खरी शक्ती जावन दी. आमी कसल्याच वावरांत आसूं वा कसल्याच परिस्थितींत आसूं देवाचें कार्य आमी सदांच आमच्या जिवितांतल्यान आमी परगटूंक गरजेचें आनी हें आमी जेजूच्याच बळान करूंक शकतात, जेजूचेच शक्तीन करूंक शकतात. तर आयच्या दिसा आमी मागण्यांत बसता आसतना आमी देवा लागीं तीच करपा मागुया. आमी जेजूच्याच बळान ताचें हें कार्य मुखार व्हरूंक आनी जेजू लागीं आमी चडान चड चिटकून रावन ताचोच आदार आनी सहकार घेवन आमी मुखार वचूंक हीच कृपा देवा लागीं मागुया.